प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमकां सगळ्यांक हांव मोगास येवकार मागता आनी हो दीस जेजूच्या पांयां तळा ताच्या एकवटान जियोंक तशेंच ताचे उतार आयकून आनीक आमी जेजू थंय बळवंत जावंक आनी ताणें बसयलेलें जिवीत आपणावंक तुमकां उलो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकाळी सकाळी हांगा 5 वरार उठोन येवन आमी सगळे मांडून हांव पाट्टी वेता आसतना बोंबयतान एका तरणाट्या भावाचो म्हाका फोन आयलो. तरणाटो भुरगो, जयल म्हणलो भुरगो, सकाळी म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर तुमी बेजार करिनाकात. बेजार करिनाकात? कसली बेजाराय? तुमी बेजार करिनाकात फादर? परत म्हणालो, कसली बेजाराय? आम्ही मागता फादर तुमच्या खातीर, बेजार करिनाकात. तिसऱ्या फावटी, कसली बेजाराय? हांवें सांगलें म्हाका कसली बेजाराय ना. बेजार करचें कोणें? कंत करची कोणें? रडचें कोणें? सुस्कारचें कोणें? भियेवचें कोणें? पुरपुरचें कोणें? अय्यो मुय्यो म्हाका हें ना तें ना म्हणचें कोणें? हांव जल्वाला म्हणून हाचे कडेन ताचे कडेन सांगचें कोणें? कोणाक पवित्र पुस्तकाची जणवाय ना तांणी कोणाक देवाच्या उतरांची जणवाय ना गिन्यान ना तांणी म्हाका बरें ना म्हणजे म्हाका दुखता म्हणजे म्हजो कोण निमो करिना म्हण सांगचें. हांगा आसले तुमी जायतीं जाणां फटवून पडल्यान. हांगा आसले आमी जायतीं जाणां फटवून पडटा. कित्याक? हांव सांगता न्ही, देवाचे उतार सांगता मातेवाच्या वांजेलांत 10:22 ओळ 29, मॅथ्यू 22:29. हांव जे उतार तुमकां आज दिता ह्या जाग्यार हें जातलें हांगासर निमाण पूण गरजेचें. खाण आसा तें ऐका, खाण आसा तें ऐका. कोणा 2 खाणां आसात तीं ऐका आनी कोणा देवान 4 खाण दिल्यात तर ती ऐका. देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना. कित्याक तुमी पटवून पडल्यात? तुमकां पवित्र पुस्तकाची जणवाय ना. आज जायतो लोक संवसारी राटावळींनी म्हाका काम आसा, म्हाका तें करूंक आसा, म्हाका गायेक बुड्या व्हरूंक आसा, म्हाका गोट्यांत बांदूंक आसा, म्हाका दूद काडूंक आसा, म्हाका दूद व्हरूंक आसा, म्हाका रांदूंक आसा, म्हाका पाणपाळे करनीक आसात, म्हाका ऑर्डर आयला, म्हाका फॅशन करन थंय वचूंक आसा. कित्याक? कित्याक हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका आमच्यो संवसारी राटावळी चड गरजेच्यो म्हूण दिसतात. काल आमचो जाकोब मागण्याक आयलो आनी काल हांव जन आसलो. आयच्या रित्रेक लोक व्हडा संख्येन येता देखून कालच्या विनवणेच्या मागण्याक लोक उणो आसतलो म्हणून हांव जन आसलो. देखून जाय म्हणून हांवें भायर कदलां घालची म्हूण रावयली आनी सांगल्या प्रमाणे काल उणो आसलो. जाल्यार आमी 50 आनी 5 जाणां सांगाता मेळून काल विनवणी केली आयच्या सगळ्या कार्याक देवाचो आदार मागून. आनी कालच्या दिसा जाकोब मामो उबे रावन म्हणटा, सोमिया धैर्यान तुज्या नांवान हांवें जायत्यांक सांगलां, तांकां आपयलां आनी हेजेस म्हणा कितेंय काम आसल्यार तें एक दीस सोडा आनी येया. हो दीस तुमकां परत्यान मेळचो ना, हो अवकाश तुमकां खंडीत मेळचो ना. मात्रणीं ताणें एक देवाची उतारी काण धाडलें, सांगलें कितें तें, एक दीस सोम्या करसून 1000 वर्सां राया सांगता करसूनच्या वनी चड बरो म्हणून कित्तान 84 वळ 10 ती काणणी सांगली फादर म्हणालो. कित्तान 84
ओळ 10 Psalm 84 verse 8 verse 10 एक दीस सोम्या सोमे करसून सो हेर जाग्यांनी या रायाच्या रावळ्यारांनी 1000 वर्सां करसूच्या प्रासड बरो म्हणटा देवाचे उतार ऐका तुझ्या अंगणात तुझ्या अंगणात काडसो एक दीस काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास 1000 दिसां प्रास चड बरो ऐकायला परत्यान वास ऐका तुझ्या अंगणात तुझ्या अंगणात तुझ्या पाया तळा काडसो एक दीस काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास 1000 दिसां प्रास चड बरो ऐकायला तुम्ही देखून या मामान जाकोब तांकां सांगताना आमकां येवंक जायना म्हणून तोड्यान सिधा सांगलें खंय आमकां आमची कामां आसात म्हणून सिधा सांगलें खंय ताका ताणें सांगलें एक दीस सोम्या सांगता काडसो 1000 दीस हेर जाग्यार काडचे म्हणे चड बरो म्हणून तांकां सांगल्या वेळार तूं पिसो म्हणाले की कोण पिसो म्हणटा कोणाक पळयत पुस्तकाची जानवाय ना ती म्हणटात कोणाक जानवाय आसा तसल्यांक पिशे देखून संवसाराचे पिशे पोन म्हणली म्हजी शिकोन आसा कोण पिसो म्हण त्या शिकोन येता देव तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या उतरांची जानवाय आसलो पिसोगी या संवसारी जानवाय आपणायलो पिसोगी म्हणून देवाचे उतार सांगता हांव न्ही देवाचे उतार सांगता कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत अवस्वरी 1 वळ 19 तावन 21 कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत अवस्वरी 1 आणि वळ 19 तावन 21 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21 कोण पिशे ऐका पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी हांवें सांगना पद जेरीन ताच्या बोल्सान लेखान दिले म्हूण चिंती नाकात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जानवाय संवसारी रितीन कोण जानवाय आपणायता आनी जाणारी जाणटो म्हूण चिंता जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो आणि बुद्धवंतांची आणि संवसारांत बुद्धवंत म्हणल्या मनशांची बुद्धवंत काय हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा देवाचें उतर पूण सोम्याच्या उतरांची जानवाय व्यर्थ जायना देवाच्या उतरांची जानवाय खंडीत देव व्यर्थ जावंक सोडिना पूण संवसारी जानवाय व्यर्थ मुखार ऐका बुद्धवंत खंय आसा बुद्धवंत म्हणटले खंय आसा तांकां देव नाका नेंगी बुद्धवंत म्हणटल्यांक देव नाका शिकलेल्यांक देव नाका PhD केल्ल्यांक देव नाका नेंगी व्हडल्या ऑफिसरांनी MD जावन या चेअरमॅन जावन असल्यांक देव नाका नेंगी शास्त्री खंय पावल्यात बुद्धवंत मनीस खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले तर्क करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस म्हळ्यार पंडित खंय गेल्यात आणि या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या न्हय आमी देवाची विंचून काडलेले संवसारी मनशांक पिशीन तर देवाचे उतार कितें म्हणटा देवाक या संवसारांत जानवाय आपणायलेली पिशी निमाण कितें वाचलें तुवें परत वाच या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्या तुमची शिकलेली भुरगीं देवा मुखार पिशी तुम्ही शिकल्यात म्हणटात तर तुम्ही देवा मुखार पिशी हांव जाना ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ इंक ಗೊತ್ತುಂಡು ಐ नो म्हणटली पिशी देवा मुखार जाय की तुमकां शिकाजे पोर म्हाका मेळोंक आयले म्हणटात फादर 10वी तरी पास करून दी फादर हांवें सांगलें पास करची गरज ना देवान ताका दिलें देणें आसा कितें तूं जाणा हिंगी येता हप्त्यांत बापूय आनी पूत म्हाका मेळोंक आयली बापायक देवान देणें दिलां हांवें विचारलें बापाय तूं कितलो शिकलाय हांव 8वी कंप्लीट करूंक ना फादर म्हणून कसलें काम करताय ताणें सांगलें हांव कलाकृती करता हांव पेंटिंगाचें काम करता कितले प्रश्न आसलेले हांव पेंट नवें करता शिकून केलें हिंगी देवान दिलें देण्या मुखांतर केलें हिंगी म्हळें हांवें आनी तुज्या पदान शिकाजें म्हण चिंताय ताका देवान कसलें देणें दिलां आमी बापाय कडेन विचारता बापाय म्हणालो तूं एकदम हुशार फादर म्हजे बरीत ताकाय देवान तेंच देणें दिलां कलाकृती पेंटिंगाचें
तेंच उर्जीत कर म्हळें हांवें. सचिन तेंडुलकर शिकवलो गी सांगा. सचिन तेंडुलकर शिकलाय पूण आज ताका शिकलो हर एक मनीस ताजे मुखार मान बागयता की ना. PhD केल्लो ताका मान बागयता की ना. ताजी 10वी जावंक ना पूण आज सचिन तेंडुलकराक भारत रत्न मेळ्ळ्या ताका. सगळ्या संवसारार क्रिकेट खेळून खेळून रेकॉर्ड केल्ल्या ताका सगळो संवसार तकली बागयता की ना. देखून म्हाका एकल्यान बरें SMS धाडला. बिल गेट्स म्हणटा की आय एम नॉट वन ऑफ द टॉपर्स. I am not one of the toppers, but all the toppers in the world are my employees. हांव काय व्हडलो स्मार्ट शिकुल्लो या फर्स्ट रँक डिस्टिंक्शन काडिल्लो मनीस न्ही म्हणटा बिल गेट्स. पूण संवसारांतले आज पुराय डिस्टिंक्शन काडिल्ले टॉप लेवलार पास जाल्ले फर्स्ट रँक मेळिल्ले सक्कड म्हज्या हाताखाल काम करतात म्हणाल. समजत आहे तुमका? समजत आहे? देखील भावा बहीण हांव कित्याक सांगता देवाक उपकार काण सांगता. आज तूं आनी हांव आमी पोटवून पडल्या कित्याक खरो वास माथ्याच्या वादळांत अवसर 22 वळ 29 कित्याक आमी पोटवून पडल्या, कित्याक आमी शेलेल्या, कित्याक आमी कितें म्हणटात जीवनांतल्या रेगत्ता. ऐका जेजून ताका जाप जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुम्ही पटवून पडल्या. कितून पर्यंत तुम्ही पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना. कोणाक पवित्र पुस्तकाची समजण येना ती पुराय गातात, पिन गातात, दुर्सातात, रडटात, मागणी न्हीद नासतना आपले जिवीत काडटात. देखून त्या भुरग्याक सकाळी सांगलें जेवायला म्हाका काय बेजार आहे ना. कोणे म्हणे बेजार आहे? कसले बेजार आहे? कोणाने सांगले म्हाका बेजार आसा म्हण? कोणे सांगले हांव गेला म्हण? कोणे सांगले हांव लेडीज शब्दार म्हण? कोणे सांगले हांव सदवाला म्हण? कोणाक पळय पवित्र पुस्तकाची जाणीव आयना तांकां मात्र तें भोगता. सवार पडी मजुसशी आयिल्लो लोक म्हणटा फादर ना फादर निद्र आमी केल्या फादर, तुमी त्रेस तरी केल्या फादर, आमी पट्टाय केल्या फादर, सुखान आसतना सुकरा खंय येता फादर पिजे आनी ब्रेस्तारा खंय येता थंय येता फादर खंय बाळो मजुसशी हांगा कित्याक आयल्या ते? हांगा कित्याक आयल्या ते? हांव ब्रेस्ताराचे खंय बिजे वचना खंय हांगा भिकरनाकाटे वचना, शुक्राराचे हांव बिजे वचना, या आनी कितें ब्रेस्ताराचे काटपळी वचना, या मंगळाराचे हांव खंय हांगा पर्शिगेरे वचना, या सोमाराचे खंय आनी कित्या जाग्यार वचना. आनी कोणाक फोन कर न्ही सांगना, त्या कोणाक वचून मेळो न्ही सांगना. म्हणजे खातीर मागात म्हाका दिया, म्हाका हाडा, म्हाका व्हरा. कित्याक फरक हो फरक कित्याक? तुम्ही मागो न्ही दुसऱ्या कडेन परतून सांगूंक येता कित्याक? पवित्र पुस्तकाची जाणीव आहे तुमकां. मागणी केल्या मागे दुबाव, मागणी करणे नव्यान करणे मिसाल कसोनी दुबाव म्हणजे डाऊट. यू डाऊट यू आर आउट. समजत आहे? समजत आहे तुमका? ते सामोरे सदाय म्हणतात काय देवाचो कसो नाही वाचता पाद मी सामी कळा ना पाद नवे ना दसता पाद. तू दुबाव कित्याक? दुबाव कित्याक? पवित्र पुस्तकाची जाणीव आहे ना देखून तुमकां दुबाव. पिदिसपणा कित्याक? पवित्र पुस्तकाची जाणीव आहे ना देखून पिदिसपणा. आजे कडेन वचून कित्याक सांगतात पवित्र पुस्तकाची तुमकां जाणीव आहे ना देखून. काळ कित्याक कोलो वाद कित्याक तुमी धरतात पवित्र पुस्तकाची जाणीव आहे ना देखून. देखून देवदूता दिवच्या पयले संगता मागतना म्हळें मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदा काळ जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये सदा काळ जिये.
हांव सत मानता हांव पाकेता हांव बरोबसता पवित्र आत्मा मुजे ते हरिये घडी हरेका जाग्यार हरेका वेळार हरेका काळार हरेका संदर्भांनी सुखांत दुखांत नसतांत कश्टांत संकश्टांत पिडे शिडेंत कधी बेजारांत त्या पुरासन जाल्ल्या वेळार त्या सुखसडे आसल्या वेळार हरिये घडी आसा म्हणले हांव सत मानता. देखून हांव भावा आना तुम्ही प्रगदाळा बावलेली असा बावलेली चिवळलेली पाट्यां काजू खाऊन रोज केला पण काजू चिकाले चिवटा आणि पर्याय पळून दिसता क्रिस्तांव चिवटा नंतर आजकाल पळय व्हडल्या पेसाच्या सांगतात म्हणटात आरकुटा ती तोंडान घाल मागीर कितलेय सांगल्यार ती आरकुटांत जाता चिवटा. कित्याक देवळ्या पवित्र पुस्तकाचे जाणव आयना. आस्पितीसपणा हो काळ तो काळ बरो काळ पोटो काळ कित्याक पवित्र पुस्तकाची जाणव आयना. सांबाळून म्हणटा हांवें केल्लें काम व्यर्थ इतले देवाचे उदार दिवनी व्यर्थ इतलो खाण भोवपाक व्यर्थ गालातेरा पहिल्या पत्रांत अवस्था 4 आणि वड 9 तावन इतले देवाचे उदार विवासून पुढायन समजा संख्येन दिवनी आज हे सगळे ऐकोनी तुम्ही हे पर आधारतात हे पर करतात हे पर मानतात हे पर सत मानतात म्हणजे काम व्यर्थ म्हणता सांपावलो गालातेरा पहिल्या पत्रांत अवस्था 4 वड 9 तावन. पूण आता तुम्ही देवाक वळखूंक पावल्यात. ऐका बाबा बहिणीनो पवित्र पुस्तकाचे जाणव आपणावची म्हळ्यार देवाक वळखोवचे. देव कोण म्हणले आमी जाणा जावचे. आता तुम्ही देवाक वळखूंक पावल्यात तर समाज सच्चे जाल्यार समाज सच्चे जाल्यार देवच तुमकां वळखला आणि देव तुमकां ताच्या भुरग्यांक तुज्या भावटा वळखला वय तर कशें तर कित्याक तुम्ही पत्त्यान त्या असत आणि बिकारड्या मूळ त्या असक्त आणि बिकारड्या मूळ तत्वांक पाठी परतून तांची साखरी करूंक आशेतात. कित्याक तुमी त्या मूळ तत्वांक पाठी परतल्यात. देवाक तुमी वळखल्यात देव तुमकां वळखल्यात कित्याक तुमी पाठी परतल्यात. हांगा तो आमी भोग मारता वय न्हू संवसाच्या मुल्यांनी पक्षांनी लोक आमकां आयकोन आसा. हे म्हाज्या पैकी न्ही हे विकपीत वयकी न्ही ही देवाची महिमा वयकी न्ही सांगा. हांगा भोग मारता फाटल्या इतल्या वर्सांत वय न्हू वो थाळो आरण्याचो थाळो त्या 100 DVD 100 VCD चौदा त्या कोवड्यांनी नंतरच्या कोवड्यांनी घासता घेना तो कोणा वयर रावंक जाय ते वो रावले तो रावताय वो रावल्यानी त्या वेबसायटीचेर आसलो त्या युट्यूबार आसलो या त्या फेसबुकार आसलो त्या कोवड्यांनी VCD DVD CD आसलो कोणा वयर रावंक जाय ते ह्याच्या पैकी विजमीत वयकी न्ही. देवान आज म्हाका संवसारच्या पोंतान घालांगिना कुडीन न्ही आत्म्याच्या बोडान. तुम्ही पातयेन भाव भयणीनो म्हाका आयकून शॉक 2 दिसा पयलीं ही भयण म्हाका अमेरिकांतल्या वॉशिंग्टनात हांव फोन करता. अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टनात हांव तुम्ही ओबामा सांगत आसा की विचारले तू व्हाईट हाऊसात असा की विचारले हांगा सगळ्यांक वाईट बाजू आमची घर व्हाईट हाऊस म्हणाली. गोंयकार न्हय बहीण ही आसा वॉशिंग्टन अमेरिकांत. खरा आसतना युट्यूबाचेर ती देवाचे उतार कोण आसा. आता ती वेगळीच गांवां गेमची आसा. पदर तुम्ही गोंयान जाल्यार वयट नाय तुम्ही मंगळूर असल्या कडेन हांव धांवून येता म्हणटा खंय तर वॉशिंग्टन धांवन गोवा तो नाही कित्याक म्हाका ती मेळ्ळे पळयले हांवें तिका पळयलें केवळ देवाचें उतर तेजे म्हणटा काल सांजेर हांगासर आमी आयिल्ले हांव तें काम करूंक सांजेर काल सगळ्यांची मागणी जावन दनपार उपरांत 3 वरां हांगा येतना हांगा शुक्राच्या मागण्या घेवची आमची इजाबेला बाई ही कितें करता बालतीची सेवा करता आनी तिका खंय घालूंक त्या देवान बालती बसता तिका खंय घालूंक तुमी जाणात न्ही काल सांजे 3 वरां फोन कर सांगता म्हाका विचपीत असो म्हणलें
फादर हांव आयर्लंडाक जावन फादर कोण घेवन दिसातलो फादर कोण फादर ते सगळ्या मागण्या येतले न्ही फादर आयर्लंड येवच्या पयलीं तुमचे कडेन मागणी कर बेसांव मागून येयल्या न्ही फादर हांगा बाल्टी पसून येयल्या न्ही फादर अरे तू थंय पावली की बाय येवन म्हयनो जालो फादर माताणे तिने म्हणे कितें वताय हांगा आयिल्ल्या तशें ती मल्याळी क्रिस्तांव फादर म्हाका हांगा हाडिल्ली मल्याळी क्रिस्तांव तांचे कडेन सांगलें अशें हाचेर येता गे नेटार येता गे इंटरनेटार येता गे फादर जेरिसिकवर आमी गेले युट्यूबार येता गे ती गेल्लो आसा गे पळया सोदून घ्या फाटल्या 15 दिसां जावन ती आयर्लंडांत मल्याळीच्या घरांत रावन पांटीक पसून 15 दीस जावन ती कळनासतना जिविताची जग म्हणजे देवाचे उतार आयकून आसा ये वीक में कोई भी नहीं ये सारे वही नहीं क्या तू तारी हमने पता नहीं था जेसु तिका म्हणालो मागताक म्हणालो तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली कितें सत मानीचे कोणाक सत मानीचे पहिले सत म्हळ्यार देवाक सत मान तुम्ही सगळं पटकेन सत मानून तुम्ही आज फोटो पडले थोडं सांगले बाबा या संतोष आहे तुम्ही आज फोटोवर पडला कित्याक पटकेन तुम्ही सत मानता कित्याक सोचताना सत्य मनशाक जागोन आनी म्हणटात न्ही सदांच जीक ना न्हू कोण म्हणटा सताक तुम्ही पुरा सत धरणी जावन वयर उठता की ना म्हणून ताणें दाखयला सत जाणी पुरले वय मू हांव सत म्हळ्यार जाणी पुरले वय मू 3 दिसांनी सत मातयेतान वयर आयले की ना कोणें ते सत म्हळ्यार रुजू करता केले सांगा तुम्ही सत ठिकाणा म्हळ्यार सत म्हळ्यार ताकात आनी जिशी मारलो आनी निके पेलो पुरलो वय मू तिसऱ्या दिसा तो सत जिवन जाय वय मू तरी देवाचे उतर सत मानतल्या कंडे सगळे जिवन जाता होगडायले सगळे जवान सगळे होगडायले देवाचे उतर त्याने सत मानले ताका सगळे फाटी मेळले की ना अब्रामान सारान आवय बापायक त्याच्या सगळ्यांनी सोडून ती गेली खाली हाताने गेली ताच्या वयले सट ताणी आपणायले की ना सांगा मोइजेन आरोनान इथे इजिप्त वचून देवाचे उतर सत मानले बसयल्या गावाक त्या इस्रायलांक पाव वचून पाव जाले की ना तुमकां रस्त्याक पावस जावंक ना कित्याक तुमी सत मानी कोणा सत मानिना तुका हाच्या पयल्यान एक दाखलो दिला एकले पयल्यान सुखान आसतना देवाचो उतर आयकून एकले बाजा विचारले खंय गेली गे आम्हाला जेच्या येते देवाचो उतर आयकून गेली कितले बरें जाता कितले सोडोवंक सांगता तो कितले समजासारखे जाता कितले आमकां कळीत ना उस्तून सांगता कितले आयकय आनी ते जाता ते बेस्ट ते सोड ते म्हणालो देवाचो म्हणयारी हांव ताका देवाचो म्हणयारी म्हणा देवाचो मनीस देवाक उखलून धरता देवाचो सेवक सत उखलून धरता जेजू कुसुबाक हाज्या पयल्यान तुमकां सांगला कोण पडा नाका कशें समजून घेवचे कोण पटकिरो कोण सत्यवंत जो हाचे पयले पद अवसचार वळ 1 to 4 सांगता ऐका 1 John chapter 4 verse 1 to 4 मोगाचनो वर्गीय प्रेरकत्व्या तुम्ही पत्ये नाकात देखून देवाचे उतर सांगता सगळ्यांकी आणि सगळ्याच्या प्रेरकया अजापा करतल्या विस्मित करतल्या या विचित्र करतल्या अज्ञात तुम्ही पत्ये नाकात प्रेरकत्वे देवातावन आयल्यात म्हण प्रेरकत्वे देवातावन आयल्यात त्या देवान काढल्यात देवानुसून काढल्यात म्हण पात कुंकू तांची परीक्षा करा आमकां देवाचे उतर कित्याक संवसारांत आतां सबार पोटकिरे प्रवादी आसात देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुम्ही धरची आता देवान धाडलेल्या या देवातावन येतल्या आत्म्याची परीक्षा करची रीत ही कितें ती जेजू ख्रिस्त मनीस जावन जेजू देवाचो पुत जेजू ख्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो अर्येक आत्मो देवातावन येता
देखून तो मनीस जालो शब्द 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 कोण आतां जेजू शब्द म्हणलो देव जोच्या वाद्याला नावस्वर एक वळी एक आदी बघा वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सृजोनच्या पहिले युग सृजोनच्या पहिले सगळे जनांग सृजोनच्या पहिले वेळा काळा पूर्वी जोच्या वाद्याला नावस्वर एक वळी एक जोच्या वाद्याला नावस्वर वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सृजोनच्या पहिले पूर्वी शब्द आसलो सत देवा शब्द देवा सवय आसलो सत देव जावन आसलो तो शब्दच देव जावन आसलो आणि तो देव जावन आसलो शब्द कोणा दे मनीसाला अवस्वर एक वळ चौदा आणि सत मनीस जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि आमचे मध्ये जियेलो कोणा दे जेजू दे देखो पाठीमा सांगता किती वाचले जेजू तो कुडी रक्तांत मनुष्या रूपार आयला म्हणून कोणचो प्रेरक आत्मा प्रकट करता तो जावन असा देवाक हांव आयलो सात्विक आत्मा म्हणटा देवाचो एका जेजू ख्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो अरे एक आत्मा देवात हांव येता देखून भावा बहिणीन सत हे पोटवण पडल्या सुकून पडल्या देखून आज रीती रिवाज आणि कितें कोणा कोणाची आमची संस्कृती कोणी संस्कृती आनी सरकार वसान घेना आमची भास तुमची भास कानी तुम्ही सरकार वसान आमचो धर्म कानी आमी कोणी सरकार वसान और क्रिस्तांव एक पडल्या ती मात सरकार करता धर्मात एक पडलेली जातीत एक पडलेली भाषेत एक पडलेली आणि तुमच्या संस्कृतीत एक पडलेली तुमच्या राष्ट्रात राज्यात या पॉलिटिकल पार्टीत एक पडलेली कोणी क्रिस्तासारखी संपूर्ण किती म्हणतात दैवत्व संपूर्ण दैविक व्यक्तित्व ताजे देवात आसा कोणा ते क्रिस्ता ते म्हणटा देवाचे उतर हे सत मानून घेतले ताचो भावार्थ क्रिस्ताचे दवरलो चुकोणी क्रिस्त नाही जाल्ल्याचे तो दवरलो देखून आज तुम्ही सुकून पडल्यात पडवण पडल्यात देखून क्रिस्ताक म्हणजे सगळी कौशल्य केली म्हणजे मदत आम्ही ये नवन करता ते नवन करता आम्ही सुखान असताना कारकोळ ते नवन करता फादर आम्ही सुखान असताना अंगावर पिकांत काढून नवन करता फादर तर इतली वर्सां जाऊन हे झाले फादर ते झाले आम्ही कित्याक येयल्यात ते कारकोळच्या दिवनांनी तुमकां मेळ्ळें पिकांत काडल्याच्या दिवनांनी तुमकां यही सगळ्या देवनांनी तुमकां हांगा कित्याक आयल्यात कोण दिता म्हणून हांवें सांगलें आनी तुमी वसा आनी 10 वर्सां गेल्यार तुका मेळना म्हळें मेळ जाल्यार तुका उरना म्हळें ताणें दिल्लें मात शाश्वत ताणें दिल्लें तुका ताजे कडेन जेजू कडेन मागा दितलो म्हण ताणें सांगलां ताजे कडेन मागून मेळिल्लें शाश्वत जेनी कोणाचें नांव सांगून तुका दिवयलें शाश्वत न्ही जेच्या जाग्यार आनीक येता हे ताकारांनी ताटले तूं काळ साहेब म्हणटा ताजे आयकात ताणें दिल्लें मा शाश्वत देखून मागा ताजे कडेन विचारा ताजे कडेन वसा ताजे कडेन जायतीं जाणां ताची कश्ट आनी मनीसशी येता जाता हांवें सांगलें कित्याक मनीसशी हांवें सांगलां तुका ये या कश्ट जातलें ये या मनीसशी सांगलां न्ही सांगलें ओके तुमचे कश्ट आनी तुमची गैरफायदा तुम्ही काय पळयता सादर आसा ताणें सांगलें खंय सांगलां पळय म्हाका सांगा खंय सांगलां खंय बरयलां तुमची कश्ट पिडा आशिल्ल्या तुम्ही फाशी घेतात तेंच्या कितें सांगलें मनीस अशी सांगलें कोणें सांगलां माथेवाच्या मांदेला 10 स्वर इकर आनी गोळ 28 कोण सांगता कित्याक पडवण पडटात हांवें सांगता तुमकां पवित्र पुस्तकाची तुमकां जल्म आयना देखून तुमी पडवण पडटात म्हळ्यार दिवचे दाखले कितें बरयलां माथेवाच्या मांदेला 10 स्वर इकर आनी गोळ 28 मॅथ्यू 11:20 मुझे सशी सोमेस तुम्ही कष्ट केले नो आणि वजन वयतले नो कोण आहे म्हणे
कोणी सांगला कोण आपले तरी ते ताने आपल्याला आपल्याकडे किती घेतात तुम्ही कोणी आपवण्या त्याच्याकडे किती घेतात अमेत आहे गेलाय सांगा तुम्ही सुकोने वसवणं व्यसवणं आम्ही कोणा मागता कोणाकडे आधी कासाचे काम झाले सकाळी 5 वाजता उठून अंग एंपरो काढले सगळे आणि सगळे झगड भावा सांगा झगड सगळे रेडी करून काढले जाल्यार अडेच वरां तर म्हाका न्ही दित सुरू केलं मागो कोणाकडे काचेकडे आणि कोणाकडे तुम्ही पडून पडतात कित्याक देवाचे उतार कित्याक सांगता म्हणे तुम्ही नाही देखो तुम्ही पडून पडता आणि तुम्ही ताजेकडे मागला ना देखो तुमका मेळना जो देवाला 10 वर्ष सोदा आणि वोट 12 आणि 13 किती म्हणताय सदस हांव तुमकां सांगता सदस पोट नाही जेजू तुमकां म्हणटा सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता कोण माका म्हणजे जेजू सत मानता तो हांव करता ती कामां तो करता हांव करता ती कामां करतलो तितलेच नाही ताच्याकी वरती कामां तो करतलो कित्याक हांव बापास शिवयता हांव बापास शिवयता उपरा बापाची महिमा पुता मारिपार परगट जावच्या ताची महिमा परगट जावची महिमा पुताची न्ही बापाची महिमा पुता मारिपार परगट जावच्या जेजूची महिमा जेरी मारिपार परगट जावच्या जेरीची महिमा न्ही घे बापाची महिमा पुता मारिपार परगट जावच्या पुताची महिमा ताणे विसरून काडलेल्या सेवका जेरी मुखांतरे परगट जावच्या ताची महिमा आमच्या मुखांत परगट जावच्या खातीर मात्र आमकां दिसला आमकां महिमेवंत करूंक आता न्ही मेल्ल्या उपरांत आमी महिमा आपणावची मेल्ल्या उपरांत पूण आमी जिवासर महिमा दिसय ताका पूण बापाची महिमा पुता मुखांतरे बापाची महिमा पुता मारिपार परगट जावच्याक म्हजे नावी तुम्ही कितेंय विचारले म्हजे नावी तुम्ही कितेंय विचारले हांव ते तुमकां दितलो जेजू कडेन मागा बावार्थान मागा बावार्थ आसा जाल्यार देवा तुका जायते वासा ऐका स्वीकार करा सत माना देवा तुका सत मानून मागा त्या उदार दाखोवंक गेल्या भावाक ताका ध्यान दिला पण त्या भावाक हांवें सांगलें बाबा तुका ही उदार दिवंक कोणायक उदार दिवंक उदार दाखोवंक येताना देवाचें उदार कीर्तन 7 आणि 5 वळो 9 आणि 10 दिवंक सुखान कामण्या उदार दाखोवचें तुवें जाल्यार दिवचें देवान कीर्तन 7 आणि 5 वळ 9 आणि 10 तांकां वाचूंक आनी पट्टन वाचून तें सत मानूंक सांग पंडीत ताका आशिर्वाद मेळटलो सांग म्हणा ताका कोणी उदार दाखोवचें आमचे भाव आसा जाल्यार क्रिस्तांव भाव तांकां हांवें सांगलां तुम्ही काल उदार दाखोवन गेल्या भावाना देवाचें उदार काण दिया कीर्तन 7 आणि 5 वळ 9 आणि 10 कितें म्हणटा आयका पृथ्वी तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय पृथ्वी तूं भिजयताय सुबावपणान ती ती पृथ्वी तूं भरताय देवाची न्हंय भरून ओंगता भरून करून ओंगता मनशा पासून तूं दानी दिताय मनशा पासून तो देव सुदानी दिता अशी तूं भुंय तयार करताय अशी तूं ती भुंय तयार करताय तिचे वरे उदकान भरताय तिचे वरे म्हळ्यार हे करता न्ही वरे गेपला म्हणटात ते गेपला आता पोरांनी एक 240 एक दीस जर आयली मागीर वेता 310 अशी फुटली की मागीर ते कोणूच ना बसा ताचे वरे उदकान भरताय तिच्या दिपलांची फोड करताय आणि त्या उदका वयर पोंद आसली दिपलां म्हणटा आमी दिपलांची तूं फूड करताय पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय एक भाव हांव कित्याक तुका देवाचें उदार काण दिता देवाचें उदार सत माना हर एक काम करच्या पयलें देवाचें उदार वाचा कितल्या जाणां भुरग्यांक आजार आमी तयार करता परीक्षेच्या पयलें आनी सदांय शिकच्या पयलें कीर्तन 23 वाचून तूं शिकले बाबा तुमी उजो कांयच म्हाका उणें ना म्हणून पयत करतना कीर्तन 120 आनी 21 वाच तुजे पयत कर बेनाका त्या तूं परगांव घेता पयलो घेताय जो वाजेला सोदा काड आनी वळी एक जावन पळय 14 पर्यंत वाच
खलवलचे नाही, भिवचे नाही, खंगाल जावचे नाही. असं तुझ्या मुखात तो येतो म्हणे समजून बस. आज कितली जरा म्हाका थंय पावले आपल्याक काम येयलेले आपल्या ईमेलार कितली जरा म्हणटात फादर तुम्ही मागोवन धाडले, तुम्ही दैत दिवन धाडले, तुम्ही देवाचे उतार दिवन धाडले. आज देवान तुझ्या जिवितांत विस्मेतांक गेल्या तुम्ही म्हणटात. देखून भावा भयणीला पोटवून फोडा नाका तर आनी जायते सांगूंक आसा आनी जायते जर भावाक येतले दिसाचे बलिदान वाळे तुका आयकूंक मेळटले. सगळो दिसाच देवाचे उतार तुका आनी कोण आहे तुका जायते आयकत आयकत सत माना देवाचे उतार सत माना आनी पळया विस्मेता असनिया आनी अजापा आनी देवाची महिमा तुम्ही देखतले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.